जी आमची मुळगांवची जी पेटेची जात्रा आसा ती सुरू जाल्ली आसा आनी आतां आमचे जे मयाच्यान मोड येता ते मोड येवन सद्या देवळात गेल्ले आसा आनी पेटेची जी भरता ते भरल्या उपरांत हांगाच्यान गाराणें घातलें जाता तेच्या उपरांत ती पेट त्या मोडांचेर उखलून उखलून जाल्यार गाराणें घातल्या उपरांत ती पेट नाचतली तेच्या उपरांत ती नाचल्या उपरांत सरळ म्हाळशेच्यान बोड्डेच्यान स्कुला कडेन रावतली हायर सेकंडरी कडेन मागीर थंयच्यान कौल दीत दीत ती जवळ जवळ एक 3-4 4:30 मेरेन म्हटल्यार मये पावतली तेच्या उपरांत ते आमी तेंची मयेकारांचे जे कितें थोडे वाद विवाद चल्लेले आसल्या कारणान आमी तेंच्या देवळान व्हरपाची ना अशी ठरयल्ली आसा ती मागीर सरळ आमी पेट घेवन वडण्या रोडून दवरतले जे आमी वार्षिक दवरता थंयसर ती 2-3 दीस उरतली तेका पुलीस प्रोटेक्शन बी आमी मागयलां आनी जेन्ना कौल आमची स्टार्ट जातली म्हणजे 27 तारखेक परत आमी 26 तारीख रातचे वचून 27 तारखेक रिटर्न परत हाडटले आनी आमची कौला उत्सव सुरू जाता. कौल कितले दीस तुमचो? आमची कौल 1 दीस आसता जवळ जवळ 10:30 सुरू जाता पयलीं आमची घाट घराणें आसा थंयसर तेंकां कौल दिलें वयता मागीर परब आनी मागीर राव तेच्या उपरांत जे आमचे सरप म्हणून आसा तेजे घेतल्या उपरांत वयता सुंदर हेच्या कडेन देवळा कडेन आनी जे सार्वजनीक म्हणजे लोक सगळे उरता तांकां आमी थंयसर कौल दिता आनी मागीर सांगता लास्ट जे आसता ती धोणांक कौल आसता ते सगळे जाल्या उपरांत धोण कौल घेता आनी मागीर पेड दवरली वयता आनी 5 दिसां उपरांत देव मंदिरान आमकां गेलो.